प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 6 विसवोर वोड 1 ते 6 पर्यंत आनी 16 ते 18 पर्यंत। मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्सेस 1 to 6 and 16 to 18। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। मनशाक दाखोवच्या मनान देवाचे भक्तीच्यो कोडण्यो मनशा उजीर करिना जावन चोत्राय दवरात। नाजाल्यार स्वर्गात आसतो तुमच्या बापायची कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना। देखून तुम्ही भीक घालतात तेन्ना तुझे मुखार तुरतुरी वाजय नाका। दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशा मुखार मान मेळचे खातीर तशें करतात। हांव तुमकां खरें सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली। पूण तूं दान दिताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक करचें न्हय। तुजें दान गुपीत जावं दी, आनी जो गुप्ती केल्लें पळयता तो तुमचो बाप तुका मजुरी दितलो। तुम्ही उपास करतात तेन्ना डोंग्या भाशेन खोंटीचें रूप तुम्ही घेवन न्हय। आपूण उपास करता म्हूण लोकांक दाखोवंक ती आपल्या तोंडार काळोख घालतात। हांव तुमकां खरेपणी सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली। पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बगर गुप्तीत आसतो तुमच्या बापाक दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय आनी तुजें तोंड धू, आनी जो गुप्तीन केलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो। प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां कोरेजमाच्या पयल्या दिसा, शिसाचो बुधवार आमी म्हणटा त्या दिसा हें शिवर्तमान आमी वाचता। पूण आयज बाबणीनो जावन आसा बुधवार आनी हें शिवर्तमान आमी आयज वाचता। आनी ह्या शिवर्तमानाचेर आमी कोरेजमाच्या वेळार नियाळ करता कशे भाशेन आमकां 3 वस्तू करपाक एकदम गरजेच्यो: मागणें करपाक, दान दिवपाक आनी उपास करपाक। म्हणटच बाबणीनो, जेजू म्हणटा आयज, जो गुप्तीन केलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो। म्हणटच बाबणीनो, हे मागणें करपाचें काम, ओ आमी उपास करूंक जाय, ओ आमी दान दिवंक जाय, हें जें आमी कोत्ता आमकां देवा कडसून कितें मेळपाक न्हय। आमी जेन्ना मागणें करता आमी समजता की आमी मागणें करूंक जाय, भिकाऱ्या भाशेन आमी देवा कडेन वचूंक जाय, म्हाका हें दी तें दी म्हणून आमी मागणें करूंक जाय। आमी समजता उपास करीत जाल्यार आमी कितें करता, आमी आमकां त्रास करता आनी देव आमकां बेसांनी भरतलो। जेन्ना आमी भिकाऱ्यांक दान दिता, देव म्हणटलो अरे बरें काम केलें, आमकां बेसांनी भरता। आमी जें कोत्ता जाल्यार आमकां बेसांव मेळपाक आमी चुकता। आमी मागणें आनी दान आनी उपास देवा कडसून कितें मेळपाक आमी करिना। बाबणीनो, ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी देव आनी सरवंडार मानता, देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्म्या उदेशीर तो आमचे भितर आपलो शी मेन नासलेलो मोग ओतयता। आतां बाबणीनो, शी मेन नासलो मोग ओतयला म्हणून आतां आमच्यान आमच्या देवा बरोबर संबंद धरूंक जाता। म्हणजे कितें, आतां आमच्यान देवा कडसून येवन ताका वाखाणणी, दिनवास, महिमा दिवंक जाता। आनी देवाचें उतर आमकां सांगता की जेन्ना आमी देवाच्या राज्यान भितर सरता, आमी खरेपणी देवाची भुरगीं जाता, देव आमकां सगळें दिता, कित्याक ताणें जेजू वरवीं आमकां सगळें दिलां आनी कांय दिवपाचें उरोंक ना बाबणीनो। म्हणटच आमी मागणें करता जाल्यार फकत आमकां कितें मेळपाक, हो दुसरो लोक आमकां पळयतलो आनी म्हणटलो हो मागणेचो मनीस, हो मागणेची बायल, आनी आमकां लोकांक वचीर कितें मान मेळटलो म्हणून आमी हें मागणें करता जाल्यार आमी चुकला। म्हणटच आमी जे मागणें करता फकत लोकांक दाखोवंक न्हय, आनी आमी मागणें करिना देवाक आमी भिकाऱ्या भाशेन कितें मागणें करपाक न्हय। आमी मागणें करता कित्याक आमी देवाक दिनवासता, आमी ताका महिमा दिता, आमी ताका वाखाणटा, हें जाता मागणें। जेन्ना आमी उपास करता बाबणीनो, आमी उपास करिना कित्याक आमकां कितें मेळत म्हणून, आमी उपास करता
आमच्या मनाची नोटसोडणी करपाक ज्या भाशेन आमी आमच्या कुडीक त्रास करता आमकां जेवण जाय ताण पिवंक जाय आनी जेन्ना आमी ते उपास करता आतां भाव भयणीनो आमच्या मनशाच्या सैमा प्रमाणे आमी चलना आतां आमचें मन आमच्या पोटाक सांगता ओगी राव तुका जेवण मेळचें ना म्हणटच आतां आमी एक सोय करता आमकां जें दिसता आमकां जे ह्या संवसारांत आसा ताचेर आमची चोत्राय सोडून आतां आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर येता म्हणटच उपासा वरवीं आमचे कान आमचे आत्मीक कान आतां देवाच्या उतराचेर वेतात आमची चोत्राय ह्या संवसाराचेर वचना आनी उपासा वरवीं आमचे एक ट्रेनिंग जाता आमचे एक डिसिप्लीन जाता देवाचे उतर आयकोपाक आनी शेकी भाव भयणीनो जेन्ना आमी दान दिता आमी दान कित्याक दिता आमी दान दिता कित्याक देवान आमकां इतल्या बेसांनी बोल्ल्या म्हणटच जेन्ना आमी दान दिता आमी फकत भिकाऱ्याक दानूच दिना ताका आमी देवाचें उतर दिता कित्याक जेन्ना आमी कोणाक दान दिता ती भिकाऱ्या भाशेन तुजे कडेन पोत्तून येतात आनी भिकाऱ्या भाशेन तुडू आनी जेवण आनी शीत आनी तांदूळ आनी सगळें मागतात आतां तूं जाताय देव तांचो पूण देव जावन आसा फकत एकूच देव ताचें नांव जेजू म्हणटच भाव भयणीनो आमकां गरज जेन्ना आमी दान दिता तांकां उतर शिकोवपाक आमी जेन्ना लोकांक कितें नुस्तें दिता आमी तांकां फकत नुस्तें दिना आमी तांकां शिकयता कशे भाशेन नुस्तें मारपाक जाय तें जेन्ना आमी तांकां तांदूळ दिता आमी तांकां शिकयता कशे भाशेन भात तांदूळ रोवंक जाय शेतान म्हणटच आमी आतां ताका शिकयता कशे भाशेन देवा कडेन येवन ताच्या उतराचेर बावाट धरून कशे भाशेन देवा कडसून आमकां कशें मेळटा तें दाखोवंक आमी तातूंत म्हणटा दान दिता आमी फकत आमची एंट्री तांकां तांच्या जिवितांत मेळपाक तांकां उतर शिकोवपाक कोणा कडेन गेलो जाल्यार भिकाऱ्या कडेन तांकां म्हणलें जेजू तुजो मोग करता आनी शिकोवंक लागलो आनी तूं भुकेना जाल्यार तो तुजें आयकोचो ना म्हणटच आमी जें दिता फकत तांकां दाखोवपाक की आमी ताचो मोग करता म्हणून पूण आमी तांचें जेवण खाण जे कपडे जे आहात ते तांकां जे जाय आपली गरज आहा ती पावोवन आतां आमी तांकां देवाचें उतर शिकयता ताका आमी तांची चोत्राय जेजूचेर धरपाक आमी दाखयता तर आयज भाव भयणीनो ह्यो वस्तू ज्यो आसात मागणी करपाच्यो उपास करपाचो आनी दान दिवपाचें हें आमी करता कित्याक आमचो संबंद देवाशी घट जाला म्हणटच आमी जेन्ना ह्यो वस्तू करता हें आमच्या मनान धरया आमचो संबंद देवाशी वाडपाक आमी आयज वावरुया आनी खरेपणी एक जैतिवंत क्रिस्ती जिवीत जिवंक एक भावार्थीचें जिवीत जिवंक आमचो संबंद आमी देवाशी दिसान दीस घट करूंक आयजतान आमी सुरवात करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.